तांचे कडेन असो प्रश्न आसा कोण तरी वयर थारायता तांचें खंय तरी कोण तरी थारायता आनी हुकूम धाडटा हे तरेन काम जातलें मागीर एक नेतो सगळे अनुभव आसात न्ही एक नेतो एक देश एक भाषा एक मिनिट एकच मिनिट एक नेतो एक भाषा एक संस्कृती एक आदेश अशी जी विचारसरणी पळय आसा ती विचारसरणी काँग्रेसी कडेन ना म्हणून म्हाका ते खूब बरें दिसता. म्हाका एक सांग हांगाच्यान उठ सूट म्हज्या घरातली ती मोरी आसा तातूंत उदक येना हाजे खातीर हायकमांडाक विचारपाक कोण वता म्हज्या घरातलो तो पावस पडटा हे हायकमांडाक कोण वता भारतीय जनता पार्टीचे न्ही भारतीय जनता पार्टीचे मनोहर पर्रीकाराचें सरकार आसता तें गोंयकारांनी अनुभव घेतिल्लो आसा कितले फावट मनोहर पर्रीकार थंय हायकमांडाक विचारपाक गेलो डिसिजन घेवंक नाका म्हणून. आतां गोंयांत जेन्ना फाटीं मिडियमचो प्रस्न आयलो पळय तेव्हा सुद्धा हो शिक्षण गोंयचो विशय न्ही तेजो सीएम सांगलें की आमी हायकमांडार ठेवया म्हणून आनी ते हायकमांड सगळे गेले काँग्रेसी लोक गेले बाकीचे गेले आनी थंय घडलें मुद्दो कळ्ळो म्हाका नाही मुद्दो कळ्ळो तरी त्या मुद्द्यान एकच म्हणटात तुम्ही ब्रेक भितर आसा न्ही तांकां जे दिसता कितें आमच्या भितर आसा ती शिस्त आसा डिसिप्लीन आसा डिसिप्लीन हाजो अर्थ कितें तुमच्या भितर शिस्त आसना एकाधिकारशाही आसा तुवें ताका बरो शब्द वापरिल्लो एकसूत्रता म्हणून आसा म्हणजे सगळे जाण एका पद्दतीन विचार करतात. कोडू टॅबलेट सीक जाला म्हणून कोडू टॅबलेट बरी साखर लावन दितात भुरग्यांक शुगर कोटेड पील दितात तसले शुगर कोटेड शब्द हे एक सुत्रीपणा मतभेद न्हय हे कितें तुमचे कडेन जे आसा ती अक्षरशः हुकूमशाही. आमी एक काम करूया आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया आनी आमी मुखाल्ल्या विशयाचेर या कारण ह्याच विशयाचेर येता आसा कारण विशया कडल्यान मातशें पयस वता आमी येतात रोखडेच तुमचे कडेन आनी हे कित्या खातीर या हांगा म्हणजे विधानसभा विसर्जीत जावची जाली जाल्यार कोणाचो फायदो जातलो ना जाल्यार कोणाचें लुकसाण जातलें ह्या गजालीचेर आमी चर्चा करतले. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या सप्तकी कार्यावळीत जागोर आनी आमी उलयतात विधानसभा बेगीन विसर्जीत जातली काय मागीर जातली पूर्ण काळ करतली जाली जाल्यार कोणाचो फायदो जातलो विशया कडल्यान आमी मातशे दुसरे कडेन पावले पूण तोही म्हत्वाचो विशय आशिल्लो तो आमी घेतलो लिडरशिपीच्या संदर्भांतलो पूण आतां आमी एक गजालीचेर हें करया की सद्याक एक 2-3 इश्यू आसात ते सद्याच्या सरकाराची तकली खावपाक लागल्या. एक म्हणजे मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचो इश्यू जो सरकाराचेर बुमरँग जालो सरळ कोर्टान साल्वार केलें म्हणपाक हरकत ना अशी तरेची परिस्थिती आसा. हांव मताच्या राजकारणातल्यान म्हणटा शिक्षणाच्या हातूंतल्यान वेगळी मतां आसतलीं. दुसरो आसा तो म्हणजे मायनिंगाचो इश्यू इल्लिगल मायनिंगाचेर बोवाळ चल्ला नॅशनल टीव्हीनी बसून सगळी ताचेर हें केलें आनी जस्टीस शाह कमिशन फाल्यां रिपोर्ट कितें दितलो हें खबर ना अशी तरेची एक हुमकळटी तलवार सद्याक काँग्रेसीच्या माथ्याचेर आसा अशी परिस्थिती आसा. आनी तिसरी गजाल आसा की अण्णा हजारेचें जें आंदोलन जालें त्या आंदोलनांतल्यान आतां नवीन जें पळय अण्णा हजारेन जाला की जो पर्यंत विंटर सेशना भितर येना तो पर्यंत आमी काँग्रेसीच्या विरुद्ध प्रचार करतले अशे तरेचे ह्या सगळ्या गजालींचो भंय तयार जाला ताका लागून नाका हें इलेक्शन मागीर मुखारच जावं दी अशी तरेची भाई परिस्थिती तयार जाल्ली आसा. कांयच अशे तरेचें कांय घडलेलें ना. हे जे सगळे 2-3 विशय जे गोंया समोर जे आसात ते आजचे न्ही कालचे न्ही बरेच आसात ते जुनेच विशय आसात ते. पयलो विशय घेवया आमी जाय जाल्यार मायनिंगचो. मायनिंग संदर्भांत सगळे ऑलबेल ना हे आमी कबूल करूंक जाय आनी हे आज पासून न्ही तांचे गव्हर्मेंट जेन्ना भाजपा राज्य करताले ताची खबर ही अशी आसा त्यानंतरय चल्ला. शेवटी प्रत्येक धंद्यान कसले आसूं बरो वायट आसूं सादे बस चलयणारो बस चालक जो आसा तो 40 पॅसेंजरा परस 41 तरी व्हरूंक जायना पण तो व्हरता सुबेज व्हरता. अशें बेकायदेशीर प्रत्येक वेवसायान चलता खंय 4 पयशे मेळटात ताका करता परंतु कंट्रोल दवरप हें म्हत्वाचें आनी ह्या संदर्भात आमच्या सरकारान जी काही पावलां घेतलीं ती खूब म्हत्वाची आसात. पयर विधानसभेन आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आपणें एकय नवें रिन्यू दिलें ना लायसन्स केलें ना. नंबर 2 रमेश जयरामांक ताणें पत्र बरोवन सांगलें की रिन्यू करूं नाका कंट्रोल घाल म्हणून. हे खबर आसा म्हजो मुद्दो आसतो इतलोच की हे सगळ्याचेर बोवाळ चलतात ताजो बुमरँग जातलो भंय बुमरँग जाला कितें हातूंत येदू हरप्पा प्रकरण जें जालें कर्नाटकान थंय भाजपान भरपूर मार खाल्लो. आतां भितरल्यान वाट काडपाचो प्रयत्न तांचो चल्ला म्हणून हो गोंयच्या मायनिंगचो इश्यू मोठ्या प्रमाणान ताका रूप दिवन दिल्लीक नाल्यार दिल्ली कोण उलयता गोंय बद्दल उलयता कित्याक पण दिल्लीचे सगळ्या मिडियमचे सगळे कडल्यान हे स्टेज मॅनेजमेंट जे चल्लां हे भाजपा करता त्या कर्नाटकाच्या प्रकरणांतल्यान खंय तरी आपली कात्री वाचोवपाचो प्रयत्न चल्ला. देर इज डेफिनेटली फायर हांव तें ना कबूल करिना परंतु ज्या तरेन ते मांडपाक लागल्यात पळय ओके आमच्या लक्षात घ्या तांणी तो एक सुरवातीचो प्रश्न सांगलो कर्नाटकांतल्यान येडियुरप्पाक संतोष हेगडेन इंडीक केलें येडियुरप्पा देंवलो गेलो घरा
पण हाजो अर्थ भारतीय जनता पार्टीक थंय सेटबॅक बसलो अशें न्ही. ताज्या उपरांत जे थंय बाय इलेक्शन जालें तातूंत भारतीय जनता पार्टी मोठ्या प्रमाणात निवडून आयिल्ली आसा. हो एक मुद्दो. दुसरी जी गजाल आसा हांगासरली ती दिगंबर कामतीच्या बाबतींत तो कितें इशू आमी काडलो अशें न्ही. तो इशू हांगासर आयलो. जस्टीस शाहची अपॉइंटमेंट आमी थोडीच केल्ली आसा. सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करता ती गजाल सगळी. मीठ खावपाची गरज कितें भाजप नाही आमकां भितर शाह कमिशनाचो रिपोर्ट येवनी न्ही इंडायट जावन मरे कोण इंडिक जावन त्या शाह कमिशनाच्या आदींच जर लोकांची हांची तुमची कुलगडी भायर सरपाक लागिल्ली आसात ते आमी पळयत रावपा जाय काय कितें. तुम्ही हांगासर 10,000 कोटीचो हांगासर जर रेव्हेन्यू वता हाजो अर्थ ती भानगडच मोठ्या प्रमाणात आसा. 25,000 कोटीची भानगड आसूं शकता ती. 25 नाही 10,000 म्हणटा लॉस ऑफ 5 रुपयाची जरी भानगड आसा न्ही ती भायर येवपाक जाय ह्या मताचो हांव. सांग ह्यो सगळ्यो गजाली बऱ्यो येतात. समजा ह्या सगळ्या गजालींतल्यान अशे तरेचे वारें तयार जालें जाका लागून पयर सगळ्या मायनिंगांतल्या संबंदीत लोकांनी येवन पणजे मोर्चा काडलो आनी व्हडली मिटींग घेतली आनी सांगलें की मायनिंग बंद नाकात जाय जाल्यार इल्लीगल बंद करात पूण लिगल मायनिंग दवरात. पूण अशे तरेचे एक भंय तयार जाला की मायनिंग एखाद्या बंद आणि हो भंय भाजपान निर्माण केला. आता लोकांक कळपाक लागले की अशे तरेन वातावरण निर्मिती करून सगळो व्यवहार ठप्प करचो. पत्रकार ह्या नदरेंतल्यान एकूच मिनीट पत्रकार ह्या नदरेंतल्यान सगळं म्हाका एकूच सांग. समजा फाल्यां अशे तरेचे मायनिंग टोटल बंद जालें जाल्यार ताजो राजकीय दृश्ट्या फायदो कोणाक जातलो लुकसाण कोणाक जातलें. एक म्हणजे टोटल मायनिंग पळय आहा न्ही ते बंद जावंक शकना. पण सद्याची कितें गडबड जाल्या पळय कारण आमचे जवळ जवळ आता 50% लिगल आणि 60% जाल्या वयर ते इलिगल जाल्ले आहा. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मायनिंग बंद जातल्यो. हे जे इलिगल बंद जातलेंच. आनी गोंयांत कितें जवळ जवळ 15,000 ट्रक लोकांचे आसात. बऱ्याच लोकांची मशिनरी आसात आणि बाद जे आसात अशे हजारांनी लाखांनी लोक तातूंत आसतात. हे जर मायनिंग कमी जालें जायत तर त्या ऑटोमॅटिकली ताजो दोश वतलो कोणा कडेन काँग्रेस गव्हर्मेंटा कडेन. आनी म्हाका दिसता पूण एक्चुअली जालां कितें जो मायनिंग जी एरिया आहा पळय त्या एरियेन BJPचे आमदार चड निवडून आयिल्ले आसा. त्यामुळे हे लोक जे आसा पळय ते तिडक काडटले सरकारचेर काँग्रेस सरकारचेर आनी एकाच म्हाका दिसता की BJP ती बऱ्याक पडूंक शकता. आनी तातूंत जालां अशें की दिगंबर कामतीन सगळें केलां म्हणून. आतां भाईन सांगलें की ताणें एक नवें दिवंक ना पण जे जुने जे इलिगल चालू आशिल्ले पळय ते चालू उरले. ते डीम प्रोविजन आहा पळय ताजो फायदो करून सगळ्यो बायनी चालू उरल्यो. या मायनिंग संदर्भात एकच स्पश्टीकरण करूया. ते अशें की जवळ 6 वेगळी डिपार्टमेंट मायनिंग संदर्भात संबंधित आसात. भितर गोंय सरकारचे एकूच आसा बाकी सगळी केंद्र सरकारचे आसात. गोवा सरकारचे एक लायसन्स बाबतींत गोवा सरकार येता एक्सपोर्ट करता MPT केंद्र सरकार काँग्रेसूच आसा काँग्रेस सरकार आसा पण वेगवेगळी डिपार्टमेंट आसात. दिगंबर कामत मेन काडले कितचे कोणे ठरप ब्युरो ऑफ मायनिंग. दिगंबर कामत कितें म्हणटा दिगंबर कामत कितें म्हणटा नैतीक जबाबदारी सरकारची नैतीक जबाबदारी येतलीच. पण हांव म्हणटा इलेक्शनच्या दृश्टीन जर विचार करतले तर हो जो सगळो एक फियर सायकोसिस निर्माण केलो तो कोणे केलो. पब्लीक अकाउंट कमिटीचो रिपोर्ट लीक कोणे केलो भाजपान केलो. ताचो परिणाम कितें जालो एक प्रकारे सगळेच बेकायदा. मुद्दो म्हजो असो आसा की हो फियर सायकोसिस आसत आनी कितें आसत पण दिगंबर कामत हो इतली वर्सां मिनिस्टर आसतना ताणें आपूण एक साव जावपाचो एक नाटक करता की हांवें एकूय हें कॉन्ट्रॅक्ट दिवंक ना हांवें एकूय ना म्हजे कांय संबंद ना अशें जें म्हणटा तें पूर्णपणे फटिंगपणां जें आसा. हांणी जशें सांगलें की डीम्ड प्रोविजन जें आसा ताजो गैरवापर करून हांगासर मायनिंग सगळें बेकायदेशीर मायनिंग जें आसा तें हांगासर चालू दवरिल्लें आसा. म्हजो मुद्दो इतलोच आशिल्लो की जाल्यार तुमकां ताजो फायदो जातलो काय लुकसाण जातलें. मायनिंग आमचे अजुनूय आमी ताजेर कशें आसा गोंयचें आमच्या एकंदरीत गोंयकारपण किंवा गोंय राखून दवरपा खातीर इलेक्टोरल फायदो काय नुकसान हाजे कडेन आमी पळयनात. आमी पळयतात इतलें की गोंय म्हजें उरतलें की ना हाज्या खातीर बेकायदेशीर मायनिंग बंद जावपाक जाय. सत्ता गेल्यार कोता येता पूण हे मायनिंग बंद जावपाक जाय. इल्लीगल मायनिंग बंद जावपाक जाय. आमकां खबर आसा की आमच्या ह्या भुमिकेक गोंयची जनता जी आसा ती पाठिंबो दितली. कारण आज हांगासर हें सरकार जें आसा पळय घोटाळ्यांचें सरकार जाल्लें आसा. दिगंबर कामतीन इतले हांगासर स्कॅम्स केल्ले आसा. सावळान सांगलें की इल्लीगल मायनी अथवा मायनीचो धंदो जो तुमची जे पळय आमदार आसात त्या एरिये भितर चड चलता ते फाल्यां बंद जाले आनी लोक जर बेजार जालो जाल्यार घडये तुमकां ताणी इल्लीगल मायनिंग त्या भागांनी चलता अशें म्हणूंक ना. ताणें म्हटलें मायनिंग एरिया त्या भागांनी इलिगल चलतलें एक्झॅक्टली. आमचें म्हणणें कांय ना. आमचें म्हणणें इतलेंच आसा की इल्लीगल आमची आजूय भुमिका तीच आसा की इल्लीगल मायनिंग जें आसा तें बंद जावपाक जाय. ताजेर थंय कॉम्प्रोमायज करपाक जाय. आमची भुमिका तीच आसा ही आमी पयलींच्यानूच केल्ली आसा. मायनिंगच न्ही खंयचोच कसलोच व्यवसाय इल्लीगल व्यवसाय आसूंक जायना. मायनिंग येता बंद जावपाक जाय. ही जी डीम्ड प्रकरण जो सांगता न्ही शेवटी कायदेशीर परिणाम कितें आतां सांगपाक जाय. 2 मिनटां तुमकां सांगता. ज्या वेळार पुर्तुगेज काळांत मॅनिफेस्टो आसतली आमचे कडेन ती मॅनिफेस्टो मायनिंग एक्ट आयल्या बरोबर लिजीस जाली आनी लीज ही फिक्स पिरियडची 20 वर्सां आसपाक लागली.
गोंयचे मायन ओनर सुप्रीम कोर्टान गेले आनी सुप्रीम कोर्टान कितें सांगलें हो विशय आमी डिसायड करी पर्यंत ओल्ड जी लीज जे कोणा कडेन ताब्यान जी आसा ती कंटिन्यू उरची म्हणून तें प्रकरण अजून तशेंच पडून आसा ताचे निर्णय जाल्लो ना सो मायनिंगचो प्रश्न पळय सगळ्यांक भंय दिसलेलो आहा म्हणून पळय पणजे मिटींग जाली पळय ते ट्रकवाल्यांची सगळ्यांची थंय BJP पावली, काँग्रेसी पावली, NCP पावली, सगळे पावले कारण प्रत्येकाक भंय दिसता आनी हाजो परिणाम म्हाका दिसता निवडणूक जातलोच एक खंयच्या वटेन जातलो बहुतेक म्हाका दिसता काँग्रेसीक म्हाका दिसता वेळ सोंपला ताका लागून म्हाका फक्त तुमी तिगूच जाण एकूच गजाल सांगात की तुमी कितें सांगपाक सोदता. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की ह्या सगळ्या प्रकरणाच्या हाजो एक फॉलोआउट असो जावंक शकता कित्या खातीर की आमच्या दिगंबरान जे आनी हे सरकार जें आसा तांचे इतले सगळे स्कॅम्स आनी आसा ताच्या खातीर गोंय इतलें बदनाम जाल्लें आसा म्हणजे ते मुन्नी बदनाम हुई अशें जें गाणें आसा पळय तशें अशें म्हाका म्हणनशें दिसता गोवा बदनाम हुआ दिगंबर तुम्हारे लिए दिगंबरा खातीर गोंय सगळें बदनाम जाल्लें आसा ह्या सगळ्याचो फॉलोआउट इतलो हांवें सुरवातीकच सांगिल्लें तशें की कॉन्ट्राडिक्शना खातीर हें सरकार खंयच्याय वेळार दिगंबर कामती कुशीक दवरून इलेक्शन घेतलें जाल्यार मागीर काँग्रेसीक फायदो जातलो. काँग्रेसीक फायदो खंयच्याच हातून जावचे दिगंबर कामत तो कॅप्टन न्ही तांचो काँग्रेसचें सरकार ती सगळी टीमच जबाबदार आसा ताका. इलिगल मायनिंग बंद जालें ताचो दोश काँग्रेसीक वतलो. ओके म्हजें मत वेगळे तरेचें आसा. पयलीं सांगता की इलिगल मायनिंग बंद आसपाकूच जाय खंयचो इलिगल धंदो बंद आसपाकूच जाय पण गोव्यान आज जो गरीब धाकटे मनीस जो धंद्यान ह्या वेवसायान जे आसात ट्रकवाल्याक कळना तो कोण तरी मिनेर मायन काडटा तो ट्रोवन दुसरे कडेन उडयता तो मेकॅनिकाक कळना ते लिगल काय इलिगल म्हणून त्या हॉटेलकाराक तें कळना हे सगळे जे बारीक मोठे लोक ह्या वेवसायान जे आसात पळय तांकां आज अशी धडकी बांदल्या की ह्या भाजपान विशेषतः पर्रीकरान पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचो रिपोर्ट लीक केलो देशभर एक बोवाळ घालून उडयलो आनी भिवन किंवा आनी कितें कारणान फाल्यां कोर्टान सांगलें इतकें चल्ला फाल्यां बंद करूया हो प्रकार ही बातमी आज गांवोगांव पावल्या हांव सांगता आनी तो फायदो फाल्यां आमी आग्नेल फर्नांडिसान आग्नेल घेवनूच गेलो घरा पण हांव इतलेंच सांगता की PSCचो रिपोर्ट जो आसा पळय तो कोणेच लीक करूंक ना आग्नेल घेवन गेल्लो आसत घरा पण एक बातमी गोंयच्या सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की कोण हांगा कितल्या प्रमाणे गुंतलेले आसा ते भाजपाचो राष्ट्रीय प्रवक्तो कसो उलोवपाक पावलो एक्झॅक्टली आमकां खबर आसा अनेक गोष्टी आमी काडिल्ली अशी माहिती आमच्याकडे वेळ सोंपला म्हाका एकूच सांगात की हे अण्णा हजारेचे आंदोलन करप्शनाच्या अगेन्स्ट मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन आनीक हे जाले ह्या मायनिंगाचो हाजो तुमकां फायदो जातलो काय लुकसाण जातलें काय कितें जातलें इतलेंच सांगात. आमी घेतिल्ली भुमिका जी आसा ती भुमिका गोंयच्या हिताची आसा आनी ताजो आमकां निश्चितपणान फायदो जातलो. कितें दिसता आमच्या काँग्रेसीन जी आमी जी भुमिका घेतल्या ती भूमिका गोंयच्या हिताची आसा. आमी सांगतात मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन संदर्भात जी भूमिका घेतल्या त्या संदर्भात सुद्धा तेचेर पुनर्विचार जालो. खंयचे तरेन आमी फुडें सरून मराठी कोंकणी शाळा आसतल्योच आनी ताका सगळ्या प्रकारची मदत मेळटली. अण्णा हजारे रुपयाचें बिल आमी हाडलें आनी पास केलें. लोकायुक्ताची स्थापना जातली रोखडी जातली गोंय दिसाना आनी शाह कमिशन रिपोर्ट येवनी जर आमच्या जाल्यार कितें जालें तर आमी ताबडतोब ताचेर सर्जरी करतले. नाही फाटल्या 6 म्हयन्यान गोंयान जे बोवाळ चालला पळय ते पळयला की शाह कमिशन रिपोर्ट येतलो पळय तो ह्या गव्हर्मेंटाचेर ब्लेम करपी आसलो म्हाका दिसता. म्हाजें सामकें स्पश्ट म्हाका मत दिसता. आनी त्यामुळे ही जी आंदोलन आहा पळय तिनूय आंदोलनां मिडियम इन्स्ट्रक्शन अण्णाचें आंदोलन आनी हाजो तिनाय तो काँग्रेसीक चड मार बसलो म्हाका दिसता. ओके हांगा प्रत्येकान आपापली मतां विकतायिल्लीं आसात. कांय जाणांक दिसता की जावचें ना शेवटी थारावपाचें ते तुमी थारावपाचें. ह्या सगळ्या आंदोलनांत आनी ह्या सगळ्या गजालीचेर एक गजाल खरी की असेंब्ली डिजॉल्व इमिजिएट करपाचें डिसिजन तरी मुखार गेल्लें आसा. तरी की फेब्रुवारी पर्यंत ही इलेक्शनां जातलीं अशें दिसता. त्या वेळार कितें जातलें तोपर्यंत आमी ह्या सगळ्या गजालींचेर परत परत चर्चा करतच रावतले. तुमी तिगी जाण आमच्या स्टुडिओ भितर आयले आनी कांय प्रमाणात कांय जायना पूण विशयाक धरून आमी थोडे मुद्दे मांडपाचो जालो प्रयत्न. मदीं मातशे फाटी फुडें जरी जालें आसलें ताका लागून आमी तुमचे उपकारी आसात आनी पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.